कार्मेल किरण, संसारात परगडता दैवी प्रेरण, जावं कमी संपून उलो दिला सोम्या, दरवाजूया हात मेळवूया जावं आमचे तारण. मोगाळ कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक आईच्या कार्याक हो मोगाच स्वागत मागता. आई सुनी आळकरच्याक आमी फुडें सरया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 ओळी 1 तावन 10 पर्यंत. जेजू येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोवन वेतालो. थंय जाक्केव नांवाचो एक सुंकागारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो. पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, बेगीन सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावचें. जाकेव सरारान देंवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सक्ता हुजेर उबो रावून म्हणालो, पळय सुमया, म्हजे आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां, आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव ताका पाठी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या, कित्याक होय अब्रामाचो पोतू. निजाकी मनशा पोतू सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हणून आयला. देवाचें उतर हें वखनी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त दय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, भोव सुवित वांजेल. जाकेवाचें मन परिवर्तन, जाकेवाचें रुपांतर. जेजून खाली पयस तावून दिश्ट घालूंक आयिल्ल्या एका पातकी सुंकागारांचो मुखेली दुडवादीक मनीस लोकांनी कांठळच्यात जाल्या एका मनशाक संपूर्ण जावन नवो करचो तसलो ताच्या घरा वेचें दिसलें. आपय नासतनांत जाकेवा कडेन सांगून, जाकेवा तुज्या घरा वचूंक, घरा येवन म्हाका रावचें तुमगेर म्हणून सांगचें तसलें घडीत. आनी ताच्या उपरांत जेजून सांगचें तीं उतरां, होय अब्रामाचो पोतू, सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हणून मनशा पोत आयला म्हणून सांगचें तसलें भोव सुबीत शुभ वार्ता आमी आयकली. थोडो वेळ ह्या वाचपाच्या आदारान आमचो नियाळ आमी करया, लिसांव शिकोवंक प्रयत्न करया. पयल्यान भावनो आनी भयणीनो, सुंकागार जुदेवांच्या समजणे प्रमाणे पातकी मात्र न्हय घातकी. ते जुदेवाचो मोग करिनासले, ते आनी कोणाच्या फाटल्यान रावून तांची सेवा करताले, जुदेवांक तर लुटताले, रोमागारांची सेवा करताले. रोमागारांनी कितलो तिरवो गेला ताच्याकी दोड्यान, दोडे पटेन ताच्याकी 4 वांट्यांनी तिरवो दुर्बळ्या लोकां तावन वसूल करन रोमागारांक दिताले, आपुणूय ग्रेस्त जाताले. जाकेवाच्या उतराणींत आमी पळोवयात, जाकेवाणी तसली एक जिनियरीत आदारलेली. आनी ह्या खातीर ह्या मनशांक, असल्या वर्गाच्या मनशांक जुदेव कांटाळटले.
कांटाळतले आणि असल्या वर्गांच्या मनशांक दुडू कितलोय असोंक बरो मोतेन शांती समाधान असूंक साथ देतना असलो एक व्यक्ती जाकीव आणि तितले पैसे आसा तर जाल्यार तितली ग्रेस्तकाय आसा तर जाल्यार दुडवादीक मनीस सुंकाकाराचो मुखेली तर जाल्यार तो ताचेदय एक आशा उब जाता जेजूक पळोवची एक आशा जेजूक पळोवची आशा आणि त्या खातीर तो प्लॅन करता आता कशें हाका पळोवचें लागीं वचून पळोवंक भियेता जावंक पुरो आमी चिंतूंक पुरो तो मोठवो म्हणून पूण मोठवो म्हणलो उल्लेख पवित्र पुस्तकांत ना भियेता जेजूच्या भोंवतणी सकड मनीस कोण आसात बरे बरे मनीस आसात सुंकाकार कोणी लागीं चड नातल्ले तांकां धैर्य नातलें येवचें तसलें कित्याक उरलो लोक पुरो बहिश्कार घालता तांकां लागीं वचून ना पयस 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 आनी वो हेरांनी म्हाका पब्लीक जावन इन्सल्ट करचें नाका म्हणून रुखार सोडून मागीर गोतून बरें हांव पळयता म्हणल्यार आशेन त्या चिंतपान रुखार सोडता रुमडीच्या रुखार कित्याक बरो कोले आसात पण मागीर दिसना देखून पब्लिकांत हांव हेरांत हांव लिपोवन रावचें तसलें एक व्यक्तित्व ह्या जाग्यार वता आमकां पळोवंक मेळटा दोन कारणांक लागून पयलें जें कितें आपूण करता तें सारकें न्हय म्हणून ताका कळीत आसा पूण करनत आसा दुसरें जें कितें हांव करता तसो परिणाम जावन हेर आपणाक द्वेशितात म्हणून कळीत आसा त्या दोन कारणांक लागून तो पब्लिकांत पळोवंक आशेना पयस रुखार वचून रावता आनी हांगा जेजूची सबाई पळया केव्हा सकला देव तो लिपोवन रावलो तर जाल्यार जेजू ताचेर दिश्ट घालता सकला देव वेगीन येव म्हाका तुमगेर येवन रावचें हाच्या हे पयलीं आनी एक संगत आमी नियाळ करीचे जाकेव आपणाची मत वापरता आपणाक तांचे भितर तांच्या सांगाता बसोवंक साध्य ना आनी त्या खातीर मुखार वचून रुखार बसता खंयच्याय एका रुखार न्हय खंयी असल्या रुखार न्हय जेजू पाशार जावन वेच्या वाटेर असल्या रुखार वचून बसता जेजू खंयच्याने पाशार जावंक आसलो थंय असल्या रुखार वचून बसता देखून मत गरजेची तुजी समजूनी गरजेची जेजू खंयच्याने पाशार जाता म्हणून समजोवचें गरजेचें खंयच्या रुखार बसल्यार जेजू मेळना म्हणजे जेजून पाशार जावची वाट तुवें जाणा जायची जेजू खंयच्याने आशिर्वाद दिवंक येता तें तुवें जाणा जायचें खंय तुका तो कुरपेन भरता तुवें ताका पळोवंक साध्य आसा तें तुवें जाणा जायचें खंडी जावं ताका खंयच्याने वसयत पूण ताणें वापरलेल्यो तसल्यो ताणें धरलेल्यो तसल्यो थोड्यो वाटो आसात त्यो आमी समजून घेवचे जाकेवण समजून घेतलें भाऊ आनी भयणीनो जाकेव थंय जावचें तें ट्रान्सफॉर्मेशन ती बदलावन आनी तें सोसूंक तांकां नासतना हेरांनी ताचेर माणसो तसलो अपराध ताचेर तशें जेजूचेर माणसो अपराध हो पातक्यांगर येवंक गेला जेजू गुत्तू ते कांटाळटात पूण जेजू कोणाच्या दक्षिणेक पडना कोण कांटाळटात या कोण प्रशंसा दितात हाच्या विशयान ताका पडोवन तो वचना कित्याक ताचो दिश्ट हो करेक्ट आसा ताचो गोल करेक्ट आसा ताका कळीत आसा आपूण कित्याक आयला गी आनी तो म्हणटा आपूण आयला सांडून गेल्ल्यांक भाग्यवंत म्हणून वेसपांग करच्या तांच्या खातीर आयलो न्हय हांव कोण पण निजायकी आश येतात थाण येतात तांच्या खातीर हांव आयला भाऊ न्हय भयणीनो हो भोव सोबित्त अंजेल साहित्य संगती आसात समजून खाणी देखून थोड्यो संगती आज आमी समजून घेतत जाल्यार आज जाकेव भाशेन कितलेशे लोक रुखार आसात एका आशेन वचून सोडून रावल्यात जेजूक आमी पळयत म्हणून कसले रुखार जावंक पुरो गडांग या बार असले मादक वस्तू सेवून त्या मुखांतर नीज संतोष जोडयत म्हणल्या तसल्या रुखार वचून सोडून रावल्यात जावंक पुरो त्या मुखांतर म्हाका संतोष मेळटलो म्हज्या जिवितांतले सर्व कश्ट समस्या परिहार जाताले म्हजी बेसाराई विसरून वताली म्हणल्यार चिंतपान वचून बारांत वचून रावल्यात जावंक पुरो या चड आनी चड पयशे केल्ल्या बरा हांव नीज शांत समाधान जोडूंक शकता लोकांत हांव बरेपण घेवंक शकता मान मर्याद घेवंक शकता म्हणून चिंतून पयशे आरावचे तसल्या संघांत तसल्या मनीस आसात जावंक पुरो
जांग पुरो दुसरी कसलीच वाट मेळनासतना आपणाचेंच आंग विसच्या वेश्यांतय असले जाकेव आसात जावंक पुरो. भाऊन आणि भयणीनो, आज जेजू असल्या जाग्यांक वचूंक आशेता. आज जेजू असल्या बारांक, असल्या गाडांगांक, असल्या मादक वस्तू सेवतल्या आणि त्या मादक वस्तू विकतल्या त्या जाग्यांक, वेश्य आसच्या तसल्या जाग्यांक, अंडरवर्ल्ड डॉन आसच्या तसल्या जाग्यांक जेजू वचूंक आशेता. न्हय इगर्जेंत फिचार जावन रावून हे आमी समजून घेवचे. आणि त्या जेजूक वरची जबाबदारी आमची. कित्याक जाकेवा बरी आशेवनासचे जायते आसात, जायते आसात. आणि भावन आणि भयणीनो, कशें हो लोक जेजूचेर फरमान मारता, तो फातक्यान सांगता जेवंक गेला, ताच्या घरा गेला म्हणून, तशें आमीच कातोलीक जायते फाटी फरमान मारता. असलें कोण म्हण एकलो मेट घेत तर जाल्यार सुकोवन पडलेल्यांतय तांच्या लागीं वचून त्या देवाची गोडसाण दिवंक प्रयत्न करतना तांचेर बिल्लो लावचे तसले पातकाचे काम आमी जायते फाटी करता. आणि ह्या खातीर ह्या वांजेला मुखांतर जेजू आमच्या लागी सांगता, भाऊ आणि भयणी, म्हज्या पुता, म्हज्या दुये, आज ह्या संवसारांत चिंती नाका जाकेव म्हणलो एकलो मात्र आसलो म्हणून. त्या जाकेवाच्या पावलांनी निराशेच्या वाट्यांनी चलचे तसले जायते म्हज्या भाव आणि भयण आसात. तांकां आपणूंक जाय, तांच्या घरा म्हाका वचोंक जाय आणि ह्या वरवीं तांच्या जिवितांत बदलाव हाडूंक जाय. तयार आसाय गी? तयार आसाय गी असल्या जाग्यांक तुज्या जेजूक व्हरूंक? भाऊन आणि भयणीनो, इगर्जमतेचें काम हें इगर्जमत आसचें भाग्यवंतां खातीर न्हय, इगर्जमत आसचें पातक्यां खातीर, पातकांत लोळो नासच्या खातीर, कसलीच जिवितांत उर्बा नासतना, कितेंच दिश्टावण नासतना, गोल नासतना आपणाचें जिवीत बेश्टेंच सुण्या बरी, मन जाती बरी जिवन आसच्या मनशां पासत आसची इगर्जमता. देखून तो पातकी हो फावणय म्हणून देव कोणाकच लेखिना. कोणूच देवा थंय आयिल्लो मनीस हेरांक पातकी म्हणून लेखिना. ताका जाता तितलें देवा थंय हाडूंक तो प्रयत्न करता. हे आमी समजून घेवचें भावन आनी भयणीनो. आनी एक विशय तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेता. पवित्र पुस्तकांत जर आमी पळयता, सारक्या रितीन आमी तजवीज करून पळयता तर जाल्यार दोन रितींनी देवा सरशी आमी येवयेत. पयली रीत जिविताच्या कोडसाने वरवीं, जिवितांत कश्ट संकश्ट बगोवन निराशे वळख जाल्ल्या वरवीं आमी दोळे उक्ते करचे आनी सगळें सांडून देवा सरशी फाटीं येवचें. वेचीक पुताच्या वापारींत त्या पुताक जावचें तें. ताका केन्ना फाटीं बापायच्या घरा वचूंक मोन येता, जेन्ना थंय दुकोळ पडटा आनी जेन्ना त्या दुकरांक घालचे जाल्यार खाणी ताका खावंक सोडनात, तेन्ना ताका उडास येता. म्हज्या बापायच्या घरा कितलेशे कामाचे जण कितले बरें करून जेवण खावण आसात आनी हांव हांगा आसा, हांव येता फाटीं येता. जिविताचे कोडू खराळ गळिता ताका देवा सरशी ताच्या बापाय सरशी फाटीं हाडूंक शकतात. हे पयली वाट. दुसरी वाट, देवाची गोडसाण साकल्ल्याचो परिणाम जावन मनीस बदलाता, बदलावन येवची. जाकेवाक निदर्शन. जाकेव खंडीत जावन बदलतो ना. जर जाकेवाक कंडेम केलें तर जाल्यार तूं इतले पयशे फार नासाय, हेरांक घात कर नासाय, तुवें तुज्या दुड बदकांतलो अर्द वंटो दुबळ्यांक दिचे, कोणाक तुवें नगयला म्हळ्यार तांकां 4 वंट्यांनी फाटीं दिचे म्हूण जर जेजून ताका सरमावन दिलो तर जाल्यार पाट गुंडावन जाकेव सिद्ध चलतो. पूण जेजून ताचे थंय बरेपण दाखयल्याचो परिणाम जावन, ताच्या घरा वचून जेवल्ल्याचो परिणाम जावन जाकेव उठता आनी म्हणटा, जेजू आज हांव सगळ्यां आमकां सांगूंक आशेता, म्हज्या दुडवांतलो कितें बरो ग्रेस्त काय एकठांय केलें अर्द वंटो दुबळ्यांक दिता, म्हाका गरज ना तें पुरा. कोणाक म्हण हांवें वायट रितीन तांचे तान पयशे काडल्यात तर जाल्यार नगयल्यात तर जाल्यार चड फारल्यात तर जाल्यार एकाक 4 वंट्यांनी हांव दिता. ही बदलावन भावण आनी भयणीनो, ही बदलावन वरती बदलावन भावण आनी भयणीनो. आनी एक संगत आमी पळयचे. जेजू
थंयच रुमडीच्या रुखात हांव देवल्या जाखेवाक थंयच रावून कालें सांगना. जाखेवा म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय म्हणटा. घरा येवंक जाय, म्हाका रावंक जाय. कित्याक जेजू करनातलें? घरा आसा आमकां एखादी तुजी पद्दती. घरा व्हडले मेकअप आनी पयलो गरज. आमी घरा आसतना मेकअप घालना हांव. घरांतल्यान भायर येताना कितेंय म्हणी बरें वस्तू न्हेसता हांव, केंस उगयता जावंक पुरो, या बरें बरें दिसचें बरें पळयता हांव. घरा आमी बिंदास आसा हांव. जेजू जाकेवाक सांगूंक कशें येता, अरे तुवें व्हडलो ड्रामा करचो नाका, कालें दाखोवचें, तें करचें, हें करचें, कांय गरज ना. तूं बिंदास राव. हांव तुका कम्फर्टेबल करूंक कशें येता, तुका कात्रेन घालूंक कशें ना. देखून हांव तुज्या घरा येता, बसून उलया, कालें म्हूण पळया. हांगा पब्लिकान सगळ्यां मुखार तुवें तें सांगची गरज ना. पूण जेजू तेन्ना घरा येता, ती बदलावन येता. इतलो लोक आसल्यारय जाकेव आपणाचें उणेपण वळखूंक लजेना, बिलकूल लजेना. देखून आनी एकल्यान आपणाचें उणेपण वळखुचें या पातकी म्हूण वळखुचें, तुवें ताका बोट चुकलें तेन्ना न्ही, केन्ना तूं ताका कम्फर्टेबल करताय. केन्ना तूं ताका कम्फर्टेबल करताय. खंयच्याच रितीन तूं ताका कांटाळनाय म्हणून तूं ताका समजोवचें बरी करताय. तेन्ना आपणाचें उणेपण तो आपापीच वळखता. भाऊ न्ही भयणीनो, जेजू जाकेवाच्या घरा गेलो. आज सवाल हे आमी विचारीचे, जाकेवाच्या पावलांनी पावलां काड नासचें जाल्यार आमच्या भावा भयणीच्या घरा जेजूक व्हरूंक तूं एक हातेर जाताय या अडकळ जाताय. डू यू बिकम ए व्हेइकल फॉर जीसस टू गो टू द हाऊसेस ऑफ दोज पीपल who are considered to be sinners, who are not in right track with God, or do you become a hurdle or vehicle? आमी देवाची हातेरां जावंक फावो असल्या व्यक्तीन थंय जेजू व्हरूंक. आनी आमी व्हडलें कांय करीचें म्हणना. जावंक पुरो तो इगर्जे केना, जावंक पुरो वाड्या जमत केना, जावंक पुरो बसतो वायट जिवीत जिवण आसा, ताचे भशेन खबरो करन, थंय कंप्लेन दिवन, हांगा कंप्लेन दिवन, ताचे वयर शिराप घालन कांय फायदो ना. ताच्या घरा वच, बरें करून उलय. तुवें व्हडली वकालत करची गरज ना, बरें करून उलय. खंडीत जावन तुजे मुखान देव उलयतलो, ताचे तें बदलावन हाडटलो. आज आमच्या समाजांत असल्या व्यक्तींची गरज आसा. आज देवाक असल्या व्यक्तींची गरज आसा. हो गुत्त बसतल्यांची गरज ना देवाक. असल्या व्यक्तींक देवाचो अणभव दिवचे असल्या व्यक्तींची गरज आसा. तुजी गरज आसा. ह्या खातीर भावांनो आनी भयणीनो, निमाणे जितलें तूं देवाच्या लागीं येताय तितलें तुजें उणेपण तुका समजता. जाकेव जेजूक पळयतना आपणें कोणायकी नागयलां, तें केलां, हें केलां म्हणून जाकेवाक बगोना. बेश्टें पळयलें, सगळ्यां सांगून आसलें जेजू विशांत, ताणेंय वयताना पळयलें, कांय ना. पूण केन्ना जेजू ताच्या घरा गेलो आनी ताका एक लक्षणीय अणभव जालो, खाशा अणभव जालो, तेन्ना तो जाकेव आपणाचें उणेपण ओळखून घेवंक शकलो. असो अर्थ, उजवाड कितलो तुज्या लागीं येता तितलो तूं मेळो म्हूण तुका कळटा. तुजें मेळेपण उजवाड आसल्यार थंय मात्र तुका कळचें. उजवाड जावन तो देव. देखून तुजी दारां आनी जण लावंक तें कर. तो उजवाड भितर येवं दी. आनी तेन्ना सगळें मेळ्ळें तुका दिसतलें कितलें मेळकुटें आसा म्हणून. तुजें वस्तू जावंक पुरो, तुजी ती धर्ण जावंक पुरो, सगळें नितळ करताय. तुका मेळकुटें म्हूण कळोवंक कळना. खंय खाडो कसो थंय मेळ्ळें, कारलें म्हूण कितें म्हूण कळना. तूं नितळ करूंक वचनाय. तशेंच तूं कितलें देवाच्या लागीं येताय ताचो उजवाड तुजेर फंगता, त्या पवित्र म्हणजे कृपा तुजेर फंगता, तितलें तूं म्हणटाय हांव फावो न्ही, हांव फावो जावंक कशें येता, नितळ जावंक कशें येता. हें आमचें तें करता. भाऊ आनी भयणीनो, सुबीत घडीत जाकेवाचें घडीत आमकां आज पळोवंक मेळटना. कितें करया, कितें निचेव आमच्या जिवितांत घेवया. एका व्यक्तीक पुणी देवाची गोडसाण, देवाचें बरेपण दिवंक हांव प्रयत्न करतां. एका व्यक्तीक पुणी
एटलिस्ट 1%, तो जावं क्रिस्तांव जावं अक्रिस्तांव, कोणी जावं देवाचें बरेंपण दिवंक हांव प्रयत्न करता. हो एक निर्धार घेवया. मरच्या पयलें कोणाक पूण एकल्याक देवाचें बरेंपण तें उतरान जावं पुरो, तें आमच्या नडत्यान जावं पुरो, आमी प्रगट करया. तर तसो सोमया लागीं आमी आशिर्वाद मागया. सोमया, आज म्हाका तुज्या हातेर जावन वापर. म्हज्या समाजांत आसच्या, म्हज्या शेजारा आसच्या, म्हज्या कुटुंबांत आसच्या, म्हज्या सैऱ्यामध्ये आसच्या फातके भाव भयणीक जशें तूं देखताय तशें हांवेंय देखूंक म्हाका शिकय. जाके वयचें तुवें बोट जोपलें नाय, केंडलें नाय, ताका वेंगलें, तशेंच हांवेंय तांकां वेंगूंक आनी त्या मुखांतर तांचें उणेपण वळखून तुजे सरशीं येवंक म्हाका आशिर्वादीत कर. दुसऱ्यान जें कितें म्हजें तें उणेपण आसा तें वळखून घेवन आनी सड गुंडायेन तुज्या अणभोगांत येवंक आमकां फावो कर. सोमया, हें जावं दिया आमी सुमेस्तांचें मागणें. ह्या नियाळांत वांटो घेतल्यार तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. प्रणाम तुमकां मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. तुमचे सवाल आमची जाप. हो मध्यम प्रायसो म्हजे लागीं विचारता, फादर हांव एक कातोलीक आनी इगर्ज मातेचें सगळें हांव पाळटां आनी मोरी पातकाविणे जल्मल्ली आनी कुडयेंत मेसुमेत सर्गीं तिका घेतिल्लें. ह्या विशयी म्हाका कांय दुबाव ना. कोण असल्या सतां वयर दुबाव उसारता वा ती सतां पाळिनात तांकां इगर्ज माता एक्सकम्युनिकेट करता वा अनाथमा म्हणटा, म्हणजे आत्मीक रितीन मेल्यान म्हणटा. हें म्हाका कित्याकय बरें लागना. आमकां कातोलिकांचे मुख्य फादर जेजूचें मरण, जेजूचे कश्ट आनी पुनर्जिवनपण नेंगी तांतूं भावार्थ दवरल्यार पावना. हें मोरयेचें पुरा पात्योवची गरज आसा गे. तुमकां कांय म्हणी असलें सवाल दोसलां गे. खंडीत जावन मुगाळ भोंवन आनी भयणीनो, दुबावूच ना. जेजूचें कश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण कातोलीक भावार्थाचें मूळ सत आनी श्रेश्ठ सत. कांयच दुबाव ना. आमी हर एकल्यानी तांतूं भावार्थ दवरूंकूच जाय. पूण दुसऱ्या वातिकन महासभेन कितें केलां हें म्हळ्यार हायरार्की ऑफ ट्रुथ्स म्हूण केलां. म्हणजे सतांची मांडावळ, वर्गावळ मांडावळ. आनी ह्या मुखांतर आमकां शिकयता की भावार्थाची सर्व सतां एकाच प्लॅटफॉर्मार नात. एकाच प्लॅटफॉर्मार नात. त्या देखून हायरार्की म्हणजे थोडीं सतां चडीत प्रामुख्यताची आनी उरलीं सतां ताच्या की इल्ल्या उण्या प्रामुख्यताची. त्या देखून जेजूचें मरण, जेजूचें कश्ट, जेजूचें पुनर्जिवनपण तें कातोलीक भावार्थाचें सेंटर म्हणून येता. आनी त्या सता भोंवती उरलीं सर्व सतां घुंवन आसात म्हणून येता. कशें सूर्यो सेंटर आनी उरले सर्व ग्रह ताचे भोंवती घुंवतात की, तशें जेजूचें कश्ट, मरण आनी जिवनपण कातोलीक भावार्थाचें एक मूळ सत आनी उरल्या सतांनी त्या सता भोंवती घुंवडी मारची जावन आसा. आतां मोरये विशयंतलीं सतां. जावं मोरयेचो निश्कळंक गर्भी संभोव वा तिचें सर्गी घेणें कातोलीक भावार्थाक गरजेचीं, खंडीत जावन गरजेचीं. तरी ताच्या अर्थाक आनी प्रामुख्यताक म्हणजे ह्या मोरयेच्या सतांक अर्थ आनी प्रामुख्यता खंयसर मेळटा? केदाळा ती सतां जेजूचेर, ताणें जोडिल्ल्या सल्वासवाचेर आनी इगर्ज मातेचेर आसच्या भावार्थाचेर हुंदोन आसा. मोरयेची सतां
जेजू विने आमकां समजूंक जायना. जेजून जोडल्या साल्वासांवा विणे मोरयेची सतां अर्थ करूंक जायना आनी इगर्ज मता विणे मोरयेच्या सतांक अर्थ ना. समजलें तुमकां हाचे मदलो संपर्क वा संबंध. The Marian doctrines are essential to Catholic faith, but they depend for their meaning and significance on faith in Christ, salvation and the church. आता वातिकान दुसऱ्या महासभेनं मोरये विशयी जायतें शिकयलां, जायतें बरयलां, तरी तें सदांच जेजून हाडिल्ल्या साल्वासांवाच्या सत्तेचेर आनी तें साल्वासांव जोडची वाट जावन आसा इगर्ज मता हांकां लागू करून शिकयलां आनी बरयलां. आतां चिंत्या एकलो भाव या भयण इगर्ज मतेन शिकोवच्या मोरयेच्या सतां विशीं विरोध रावता, तर तो इगर्ज मते लागीं संपूर्ण एकवटांत ना म्हूण जालें. परफेक्ट कम्युनियन विथ द चर्च ताका तसलो एकतार ना. आनीक एक मेट मुखार वचून जर एकलो मनीस भावार्थाच्या सतां मोरयेच्या सतां विशयींत उलयता पब्लीक वा शिकयता वा बरयता जाल्यार त्या वेळार इगर्ज मता मोदें येता आनी तसलें काम आडोवचें बरी करता. पूण इगर्ज मतेच्या सतांक विरोध वेतेल्यांक अनाथेमा वा तो मनीस आत्मीक रितीन मेला म्हूण इगर्ज मता म्हणटा म्हणचें तितलें सारकें दिसना. फाटल्या वर्सांनी असल्या सिरियस निर्धाराक इगर्ज मता येवंक ना. पूण तशें कोण शिकयता पळया ताच्या शिकोवणेक चॅलेंज केल्लें आसा इगर्ज मतेन आनी खरी शिकोवन दिवचें प्रयत्न इगर्ज मतेन केल्लें आसा. आनी अशें शिकोवन दितेल्यांक उलयतेल्यांक बरयतेल्यांक कातोलीक संस्थांनी शिकोवंक आडवरलो. तितलें काम इगर्ज मतेन केलां. आनी एकल्याक आत्मीक रितीन मेला म्हणचें वाक्मूल दिवचें काम वा जबाबदारी इगर्ज मते कोणेंय दिवना, जेजूनी दिवना. कित्याक तो निर्धार देवा आनी आत्म्या मदलो. तो देवाक मात्र कळीत सोडनो आत्मीक रितीन मेला की नांगी म्हणून आमकां कोणाकय इगर्ज मतेक निर्धार घेवंक जाय. मोरयेच्या सर्गींग येण्या विशयीं वा मोरयेच्या निश्कळंक गर्भी संभवते नापत्यणी आसा जाल्यार तांचे थंय वायट चिंतापो वा वायट उद्देश आसा म्हणून न्हय, जायते पोटी ना. ती कित्याक तशें उलयतात की म्हळ्यार तांचे थंय समजणेचो अभाव आसा. ह्या मोरयेच्या सतां विशयीं तांचे थंय सारकी समजणी ना. समजणी आसल्यार मात्र न्हय मोगाळ भोंवन न्हय आमी ती वस्त पुगारची, त्या वस्तूचो मोग करचो, ती वस्त आमचे करून घेवची, त्या व्यक्ती विशयीं बरें उलोवचें. हांव पोरक्या विशयीं कांय तरी उलयतां गे, पोरक्याचो मोग करतां गे ना. केदाळ एक व्यक्ती म्हाका मोगाचो जाता, लागीं येता, उलयतां, संपर्क जोडटा, त्या दाळा आमची इश्टागत वाडटा, त्या इश्टा विशयीं हांव चडीत उलोवंक शकता. तशेंच हे मनीस मोरयेच्या सतां विशयीं विरोध उलयता जाल्यार त्या सतां विशयीं तांकां सारकी समजणी ना. असले मनीस आमच्या संपर्काक आयले तर कळीत आसचे आमी तांकां सारकी समजणी दिवची. दिलें जाल्यार खंडीत जावन त्या सताची ग्रेस्तकाय, गुंडाय, सोबाय ते साकोंक पावतात आनी अभिमानान बरोवंक शकतात. देव बरें करूं.